मिका. जमीनचो तोल्या आड बाकीत. चॅप्टर 2. जीं कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा. फाटें फुटोना फुडेंच तीं तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां बाटांची आशा धरतात आनी तीं चोरतात, तशेंच घरां बोळान वतात. घराक आनी धोनयाक बरोबर आपणाचे आधीन कोत्तात, मनशाक आपल्या ताब्यांत कोत्तात आनी ताचें आसलें नासलें काडून वतात. म्हणटोच सर्वेस्पर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजितां त्या वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावची ना, तकली वयर काडून तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो, त्या दिसा तुमकां केंडूंक गीत रचतलीं, विलापाचें गीत गावन म्हणटलीं, आमचें सगळें काडून घेतलें, म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो, आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमचीं शेतां बाटां लूट मारतल्यांक दिल्यांत, देखून सर्वेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. अदृश्टाचो प्रवादी. परगटू नाकात ते परगट्टात. ह्यो वस्तू परगटू नाकात, अदृश्ट आमचेर येवचें ना. जॅकोबाच्या घराण्याचेर शिराक पडूं येता. सर्वेस्पराची सोंसणीकाय मर्यादीत जाल्या जायत, वो असलीं ताचीं कोत्तुबां जायत. ताचीं बाकितां ताचे इस्रायल पोरजेच्या आडावाक पडटात, पूण तुमी म्हजे पोरजेचे दुस्मान कशे वागतात. एका निरअपराधी मनशाचें आंगावलें तुमी बोळान व्हरतात, सुरक्षीत शांत आसात तांचेर तुमी झुजाचें नुकसाण हाडटात. म्हजे पोरजेच्या अस्तोऱ्यांक तांच्या अपुरबायेच्या घरांतलीं तुमी भायर घालतात आनी तांच्या भुरग्यां वेलो अभिमान सासणांक काडून उडयतात. म्हणून उठात आनी कड सरून वचात, तुमच्यान हांगा रावूंक जायना. एके मोल नासलेले वस्तू खातीर तूं उंचा मोलाची घाण दवरताय. एक फटकिरो प्रवादी तर आयलोलो आनी म्हणलोलें, हांव सोऱ्या खातीर खर सोऱ्या खातीर तुमकां बाकीत कोत्तां. अप्रवादी हे पोरजेक फावत असलो. नवे बांदावलीची बासावणी. जॅकोबाच्या सगळ्या घराण्यांक हांव जमा कोत्तलों, इस्रायलाच्या उरलोल्या वांट्याक हांव एकठांयतलों. एके चोरवाचे सुवातेर मेंढरां परी हांव तांकां एकठांय कोत्तलों, आनी आपल्या गोठ्यांत आसलोल्या एका हिंडा परी तीं कोणाक भियेनासतना रडटलीं. तांचो गुंवळी पयलो भायर सरतलो, उपरांत सगळीं दारांतल्यान भायर वेतलीं. तांचे मुखार तांचो राजा आनी सगळ्यां परस फुडें वेतलो. सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें.